उटंगराचो पावस तातूंत भर म्हण राज्यातले पुराय रस्ते फोंडकुलांनी भरिल्ले। पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आदींच शारांतल्या रस्त्यांची वायट अवस्था। पावसान ह्या रस्त्यांचे सामकेच 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात। असोच एक रस्तो म्हळ्यार पाट्या वयलो, थंय रस्तो कमी आनी फोंडकुलां चड। ह्या फोंडकुलांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान खोलाय कळना, थंयच्यान दिसपट्टे यो वच करपी लोक सामके पिकार। आमी सध्या आसा पाट्यार। तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की रस्त्याची परिस्थिती कितें जाल्या। ओदोळच्यान आमी पळयता की हांगासर 3 जण जे बायक रायडर्स आसा ते पडले हांगासर। हो जो हांगासर फोंड पळयत जाल्यार ह्या फोंडाक लोकांक अंदाज येना आनी हांगासर आतां आमी मुद्दम देंवोन दाखयता की हो आतां मदीं रस्त्या मदीं असल्या तरेचो फोंड जाला पळोवंक शकता तुमी। आनी कोणें हांगासर पडूंक जायना म्हणून भितर फातरी घातल्या। सो जे 2 व्हिलर रायडर्स आसा तेंचे खातीर व्हडलो त्रास जाता। जशें म्हणटा आमी की देशाचे बरे नागरीक म्हणून कितें तरी काम करूंक जाय। फक्त उलोवप न्ही तर कितें तरी अशा तरेन काम करूंक जाय जाणे करून लोकांक जे त्रास जाता ते जावचे न्ही। सगळ्या बाबतीक सरकाराक रावचें न्ही, सरकार करतले काम। आमी हो लाय पळोवन म्हाका दिसता हांगासर एक्शन जातली। हो जो येदो व्हडलो फोंड पडला तो सरकार भरतले, पूण सरकाराक रावसर जर आमी राविल्ले जाल्यार हांगासर आनी अपघात जावंक शकतले। म्हाका दिसता ते अपघात खंय तरी जावचे न्ही म्हणून आमचो जो प्रयत्न आसलो तो म्हाका दिसता हांगासर त्या प्रयत्नाक यश आयलां। आमी फाटल्यानूय ते पळोवंक शकताले कितलेच जण थंय लोक येवन पडटाले। तर पाट्या वयल्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी।